नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। गोयचे म्हादय केशींत दिल्ली लवादा मुखार आज निर्णायक सुनावणी। कर्नाटकात मलप्रभेत सोडिल्ले म्हादयच्या उदकाचेर आयज येवंक शकता अंतरीम आदेश। म्हादय आंदोलकांक आस्त। गोयचे दोनूय लोकसभा सीट बीजेपीचे। मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो दावो। उत्तरेत 2,40,000, दक्षिणेत 2,20,000 मतां। पर्रीकाराचे गणित, मात लीड सांगना। लोकसभा वेंचणुकेत पक्षा आड काम केल्ल्याचो अहवाल फुडल्या सप्तकांत। कार्यकारी समितीचे बसके उपरांत कारवाय। पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत काँग्रेसीचो निर्णय। सत्तरी दिवचले चक्रीवादळाचो फटको बशिल्ले कितल्याशाच शेतकारांक नाका सोपस्कारांची कटकट। नाका जाल्या लुकसाण भरपाय। पळयात केरी रावंड पर्येचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। लक्ष्मीकांत शेटगांवकाराच्या बागा बिचाक कोंकणी गटात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। शेटगांवकाराचो तिसरो राष्ट्रीय पुरस्कार। गोंयचेर आधारित कॉफिन मेकर बेस्ट इंग्लिश फिल्म। उदका पुरवण खात्याच्या काणकोणांतल्या कामाचेर थळावो मंत्रीच बेजार। खात्याच्या अधिकाऱ्यांमदीं ना समन्वय। उदक सारखे मेळना म्हणून लोक बेजार। खबरो विस्तारान। कर्नाटका आड गोंयचे म्हादय केशीचेर आज दिल्ली निर्णायक सुनावणी सुरू जाता। हो प्रस्न सुप्रीम कोर्ट आनी लवादा मुखार आसतना कर्नाटकान म्हादयचें उदक कालव्या वरवीं मलप्रभेत व्हेलां म्हूण गोंय सरकारान मुद्दो काडला। ते शिवाय कळसा कालव्याच्या कामाक केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाचो दाखलो कर्नाटकान घेतिल्लो ना, असोय मुद्दो गोंय सरकारान लवादा मुखार दवरला। कर्नाटक म्हणटा म्हादयचें उदक दुश्काळी वाठारांतल्या लोकांक पिवंक जाय। लवाद कर्नाटकाक आज अंतरीम आदेश दितले म्हूण म्हादय आंदोलक रावल्यात। म्हादय उदका वांटप केसीचेर ट्रिब्युनला मुखार बिरेस्तारा सकाळ सावन नवी दिल्लींत सुनावणी सुरू जाल्या। गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या राज्यांतले प्रतिनिधी सुनावणेक हजर आसात। आयज सांजे 4 मेरेन अंतरीम आदेश येवपाची शक्यताय आसा। गोंयच्या अॅडव्होकेट जनरलान गोंयची बरे तरेन बाजू मांडल्या। कर्नाटकांतल्या कळसा धरणाचें काम चालू आसा ही गजाल गोंयान लवादा मुखार मांडल्या। ताका लागून निर्णय गोंयचे वटेन जावपाची शक्यताय पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकारान उक्तायली। गोंय सरकारचे अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी हांणी म्हादय पाणी वाटप लवाद जे आसा तेंच्या समोर फाटल्या सुनावणीन मांडलो तो आणि तो मांडून तेंच्यांनी अशी विनंती केली की हे जे सगळे काम कर्नाटकान चलयलेले आसा तेका कसल्याच प्रकारची पर्यावरणीय किंवा जंगलाच्या दृष्टिकोनांतल्यान हरकत दाखलो ना। त्याच परीन केंद्रीय जलसंसाधन खाते तेंका परवानो ना आणि तेका लागून हे सगळे ज्यो कृती आसा कर्नाटकाच्यो त्यो बेकायदेशीर आसा। त्या वेळार कर्नाटकाचे जे काउन्सिल असले वरिष्ठ काउन्सिल फली नरिमन हांणी असो मुद्दो मांडलो की सध्या जे पाणी वळोवन मलप्रभेन वयता ते आडोवपा खातीर आमी बांद किंवा अशाच प्रकारचे कितें तरी बांदकाम करता असे आश्वासन जे आसा आणि मुद्दो जो आसा तो त्यांनी मांडलो आणि त्याची दखल घेऊन ह्या संदर्भात आपलो जो आदेश आसा इंटरीम आदेश तो आदेश आयज लवादाचे जे मुखेली आसा JM पांचा ते दिवपाची शक्यता आसा। आयज सकाळी 11 ही सुनावणी जी आसा ती नवी दिल्ली हांगासर सुरू जाल्ली आसा। गेल्या सुनावणीन आमचे ॲडव्होकेट जनरल जे आसा आत्माराम नाडकर्णी हांच्यांनी बरो अभ्यास करून बरी तयारी करून म्हादयच्या संवर्धना खातीर जी भूमिका जाय आसली ती त्यांनी घेतिल्ली आसा आणि तेका लागून गोंयची बाजू जी आसा ती सध्या तरी आमकां समर्थ आनी सशक्त जाल्ली दिसता। म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटकान कळसा भंडुरा प्रकल्पा वरवीं वळोवपाचो यत्न कर्नाटक सरकारान केला। कणकुंबी वाठारांत 2006 वर्सा सावन कळसा धरणाचें काम चालू आसा। म्हादयचें उदक वळयलें जाल्यार ताचो गोंयचेर परिणाम जातलो अशी बाजू गोंय सरकारान मांडल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयच्या दोनूय लोकसभा सिटांचेर बीजेपी जिखतली अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। पर्रीकार म्हणटा बीजेपी उत्तरेत 2,40,000 आनी दक्षिणेत 2,20,000 मतां काडटा। लीड हेर गजालीचेर थारतली ताका लागून ती सांगप कठीण। बीजेपीक स्पष्ट बहुमताक थोडे सीट कमी पडले आनी सरकार NDAचें आयलें जाल्यार मोदीच प्रधानमंत्री आसतलो काय आनी कोण अशें विचारल्यार मात ताणें जाप दिली ना। पर्रीकार म्हणटा प्रश्नाक अर्थ ना।
बीजेपी खंय 300 सीट काडटा. लोकसभेक प्रचंड मतदान जाल्ल्यान सध्या उमेदवार आनी पक्षांचे फुडारी घुस्पल्यात. सायलंट मतदान कोणाक जाला कळना म्हूण कोणूच निश्चित कांयच उलोवंक तयार ना. दक्षिणेतले उमेदवारांक मेळे उपरांत बुधवारा प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याचे स्टॅटिस्टिक्साचो अदमास घेतलो. पर्रीकार म्हणटा उत्तर आनी दक्षिणेतले दोनूय सीट बीजेपी काडटली, मात लीड सांगपाक शकना. दोनूय सीट जशें सांगल्या तसे कम्फर्टेबली जिखतले. उत्तरेन 2,40,000 मतां पडटली, दक्षिणेन 2,20,000. लीड कशी लीड ही अनेक दुसरे फॅक्टर दिता. बाकीचे आमी कॅल्क्युलेशन करता. आमकां कितें मतां पडटली ती तुका पयलींच आमी प्रेडिक्ट केल्ले 2.5 लाखाच्या आसपास, 240 ते 260 आनी 220 ते 240 हे आमी म्हाका दिसता पयल्या दिसा वचून सांगता तितली मतां आमकां पडटली. पर्रीकार म्हणटा मायनिंग बेल्टान बीजेपीक वोटिंग जाला. साश्टीन मात बीजेपी आनी काँग्रेसीची टफ फायट जाल्या. मायनिंग बेल्टान खूप वोटिंग जाला ते जबरदस्त आमच्या सायडीक जाला. इतले कॉन्फिडंट आहात? एब्सोल्युटली. काँग्रेसचे हे तरी आशिल्ले, टेबलां तरी आशिल्ली. तुमकां मायनिंग बेल्टान खंयच काँग्रेसची हे दिसल्या, टेबलां दिसल्या. साखळे शहर फक्त दिसलो आसा. केन साश्टी कितली तुमच्या वांगडा? साश्टी वी विल बी क्लोज, नेक टू नेक. आय डोंट नो वीच सायड इट मे गो. सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लीड घेतले काय? नाही हांव तशें सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड घेतले. 66 अशें सांगू शकना. 66 अनेक 2-4 मतदारसंघांनी आमी लीड घेत. 1-2 हातून काँग्रेस आसत, 1-2 हातून तो चर्चील आसूंक शकता. सो 8 पैकी 4 तरी आमी आसतली लीड. पण बाकीचे कडेन आमी खूब कितें कन्सिडर करतले अशें ना. फाटीं सुद्दां पडलेले 1,000-1,500 तितले. त्यामुळे 66 ओवरऑल लीड आसतली. लास्ट टाइम जेन्ना लोक काँग्रेसच्या अगेन्स्ट गेले असेंब्ली इलेक्शनाक तेन्ना 66 वोटिंग केले, पण ते बीजेपी खातीर केले ना. ते ह्या खेपा तुमकां बीजेपी खातीर केल्लेय दिसती पडटले. बीजेपीक स्पष्ट बहुमताक सीट कमी पडले आनी सरकार एनडीएचे आयले जाल्यार मोदीच प्रधानमंत्री आसतलो काय आनी कोण अशें विचारल्यार मात पर्रीकारान जाप घुंवडायली. पर्रीकार म्हणटा प्रस्नाक अर्थ ना. बीजेपी खंय 300 सीट काडटा. जर अलायन्स पार्टनरांक मोदी नाका, एनडीए गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करता पण मोदी एज अ पीएम नाका जाल्यार तुमचो तो प्रश्नाक हांव उत्तर दिना. तो प्रश्न कितें म्हणटा ते कल्पीत म्हणटात ताका पळय, इमेजिनरी क्वेश्चन. कित्याक आमी 300 पर्यंत पावतले अशी म्हाका गॅरंटी आहा. त्यामुळे युअर क्वेश्चन इज इरेलेवंट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ. सत्तरे दिवचल वाठारांत आयिल्ल्या चक्रीवादळांत लुकसाण जाल्ल्या कितल्याशाच शेतकारांनी अजूनय शेतकी खात्या कडेन अर्ज केल्ले ना. प्रुडंटाची टीम सत्तरी वाठारांतल्या केरी, रावण, पर्ये आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक मेळ्ळी. लुकसाण जालां पूण सरकारी सोपस्कारांची कटकट नाका म्हणपी कितलेशेच मेळे. सत्तरींतले 250 लोकांनी अर्ज केल्यात आनी कोटभराचें लुकसाण जालां. दिवचले इन्स्पेक्शन केलां 40 सुवातीचें, मात अर्ज आयल्यात 20. लुकसाण जालां 45 लाखांचें. 4 एप्रिलाक सत्तरी आनी दिवचल तालुक्याक चक्रीवादळान धपको दिलो. सत्तरी तालुक्यांत सगळ्यांत चड फटको बसला. लोकांच्यो काजू, माड, माडयो, केळी सारकेले पीक काबार जाला. सत्तरींतले पर्ये, केरी, मोर्ले, ठाणे, मावशी, नगरगांव वाठारांनी शेतकी खात्याचे अधिकारी भोंवल्यात आनी तांणी पळोवणी केल्या. शेती खात्याचे अधिकारी 650 जाणां मेरेन पावल्यात. ते उपरांत आतां मेरेन शेती खात्याक 250 अर्ज आयल्यात. तातूंत सुमार कोटभराचें लुकसाण दाखयता अशें सत्तरीचो विभागीय शेतकी अधिकारी किशोर भावेन सांगलें. सत्तरींतलो सांवार पळयत जाल्यार दिवचल तालुक्यान चक्रीवादळान तितलें लुकसाण जाल्लें ना. मात दिवचल, बोड्डे, नाकेरी, लामगांव वाठारांत झाडां पडल्यात. ह्या वाठारांतल्या 41 सुवातांचें इन्स्पेक्शन शेती खात्यान केलां. आतां मेरेन 20 अर्ज आयल्यात. सगळे जे इन्स्पेक्शन जे आमी कितें केल्लें आसा ते सादारण अंदाज 40 ते 45 लाख पर्यंतची नुकसाणी जी आसा ती आमी एस्टिमेटेड केल्ली आसा. आतां उरलेले अर्ज जे आसा ते त्या लोकांनी सगळ्यांनी बेगींतल्या बेगीन आमकां हाडून दिवचे अशें हांव तांकां अपील करता. वादळ येवन 15 जाली, मात अजूनय कितलेशेच लोकांनी लुकसाण भरपाये खातीर अर्ज केल्ले नात. प्रुडंटाची टीम सत्तरी वाठारांत भोंवली. कांय जाणांनी अर्ज घाल्यात आनी ते लुकसाण भरपाय मेळटली म्हूण वाट पळयतात. केरी, रावण वाठारांतले कितलेशेच लोकांनी अर्ज भरूंक ना. लुकसाण जाला खरें, पूण सरकारी सोपस्कारांची कटकट आमकां नाका अशें लोक म्हणटात. कोण म्हणटा आमी अर्ज हाडून दवरल्यात, भरपाचे आसात, मात कटकटी नाका म्हूण कॅमेराचेर उलोवपाचेंय तांकां धाडस ना. 10 माडी आनी 50 केळी हे लुकसाण जाली. त्या करता आमी एग्रीकल्चर साहेब येवन तेजे हे पंचनामा करून गेलो आनी ते बरोवन व्हेले सगळे. आनी तेज्या उपरांत हांव पेटीट मारली आनी सगळे डॉक्युमेंट लावन ते अर्ज एग्रीकलाक दिले. ते आतां सरकारान ते आमची लुकसाण भरपाची
असे आम्ही त्यांच्याकडे मागणी मागतो. कमीत कमी 11 काजी मोडलेले आणि मोठं लागतो पण त्याला एक तो गेलो आल्या पंचायत एक 14चो उतार वाढ बँकेचो बुक नंबर त्याची सायन आम्ही सगळ्या करून पळयलें मी जाल्या तेन्ना आतां म्हाका काय शक्य दिसना कित्याक हांगा खंयच्याय वाटेन गेलो जाल्यार 100चे नोट पयलीं किशान जाय त्याच्या नंतर ते हांगा चल थंय चल ते सांगता. सरकारी अधिकारी उलयता ते पळयल्यार लुकसाण भरपाय फारीक करपाची प्रक्रिया तडीक लागता म्हणल्यार कमीत कमी 1.5 म्हयनो तरी वतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचो दिग्दर्शक लक्ष्मीकांत शेटगांवकाराच्या बागा बीच ह्या फिल्माक राष्ट्रीय बेस्ट कोंकणी फिल्म पुरस्कार मेळ्ळा. भारतीय संविधानाच्या 8व्या परिशिश्टा खाला भारतांतल्या प्रत्येक भाशेंतल्या फिल्माक पुरस्कार मेळटा. तातूंत कोंकणी गटांत शेटगांवकाराच्या फिल्माक पुरस्कार मेळ्ळो. शेटगांवकाराक हो 3रो पुरस्कार. हाचे पयलीं ताका एका सागर किनारी आनी पलतडचो मनीस ह्या फिल्माक राष्ट्रीय पुरस्कार मेळिल्लो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.